सांताक्रूज पंचायतीन आयतारा मेडिकल कॅम्पाचे आयोजन केल्ले तशेंच ब्रेस्ट डिटेक्शन कॅन्सर चॅकअपूय दवरिल्लो। थळाव्यांनी ह्या कॅम्पाक बरे रितीन हजेरी लायली। ह्या वेळार थळावो आमदार टॉनी फर्नांडीस, फादर अलेक्झांडर परेरा, सरपंच, उपसरपंच आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गो खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिगीस। Health is wealth. Health is wealth. What is health is wealth? मुझे साउथ मुझे गिरास काय एका मनशाक जर ब्रेस्ट कॅन्सर जाय ही जावन आसा एक कीड माशाक लागता। मणिपाल हॉस्पिटलान हे आयज कॅम्प घडोवन हाडला ओन्ली अवेरनेस what is breast cancer. गुंटी बेश्टी भायर सोडना, गुंटी भायर सोदतात केन्ना एक्सेस जाल्या उपरांत भितर सगळें जाल्या ना आनी एक सुविधा मेळटा आमकां काडून मेळटाली, पूण तेज्या फाटल्यान किमो दिता, पूण आतां तशें करिना। आतां पयलो किमो दिता आनी मागीर ऑपरेशन। सी आय हॅव बीन टू टाटास, I have been to best of the best hospital in India. हे लक्षात दवरा तुम्ही, हे कित्याक आमीच बोबाट मारून केला ते मेडिकलान सगळे भायले पेशंट टेम्पो कर येता, थिंगा भायर जेवता, फूल चेकअप करता, बेनिफिट घेवन येता। गोंयकारान 4 वर्सां लायनीक रावतले। देन इट इज ए मेडिसिन अवेलेबल that is called PEP, that is called post PEP, post exposure prophylaxis. सो हो एका म्हयन्याचो कोर्स आसता आनी तेजेर तुका एक्सरसाइज खूब दोतोरांक जाता। म्हाज्या फ्रेंडाक एकदा क्लोज दोतोराक जालेले हेल्थ प्रॉब्लेम बाय ऑपरेटींग यू इज फायन। मनशान स्वता भावचे जरी तो तुज्या आरोग्याक बरें जाय जाल्यार तुवें दुसऱ्याक बरें करूंक जाय। परस मागता आमी देवाला की सेवा सगळ्यांक बरी भलायकी दी। देवाक जाय आमकां सगळ्यांक बरी, God wants every one of us to be healthy. Everybody asks me, Mother, how are you? I say, health is my wealth. At least that's I'm hoping that it will. पण काही कारणाक लागून हांव नको एक्झॅक्टली ताणें सांगलें ती कारणां, पूण काही कारणाक लागून सगळीं आमी लोपलो कारणान maybe tired what we eat nowadays. People get sick. But sometimes maybe just God only knows why exactly we get sick. Maybe some habits or other things. But still, the thing that we all